मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सादर केल्ल्या स्वयंपूर्ण अर्थसंकल्पाचो हेत गोंयाक आत्मनिर्भर करपाचो आसा अशें म्हणीत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सरकाराची तुस्त केली। अर्थसंकल्पात मुखेलमंत्री मेडिक्लेम येवजणे खाला मेडिक्लेम मर्यादा 1.5 लाखावयल्यान 5 लाख इतलो वाडोवपाचो प्रस्ताव आसा। तशेंच सरकारान दीनदयाळ सेवा येवजणेच्या पुनर्कार्याची घोषणा लेगीत केल्या अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। मुख्यमंत्र्यांचे सरकाराचे बजेट जे आपले मांडले तातूंतल्यान एक उत्तम प्रतिसाद सगळ्या लोकांचो, जनतेचो, इंडस्ट्रीचो, वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांतल्यान आयलो। एज इट इज बीन अ होलिस्टीक बजेट टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ वॉट आवर पीपल वर लुकिंग फॉर। मुख्यमंत्र्यान बजेट बसतकर आमचें आज एक काम जाता की हे बजेटाची सिनॉप्सीस तुमचे कडेन मांडची, जे बजेट पयर मांडून गेले। जवळजवळ टोटल ग्रॉस एक्सपेंडिचर 26,844 कोटीचे जे आशिल्ले तातूंत जवळजवळ 9.71% वॉज द इंडिकेटेड ग्रोथ। तातूंत रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर जवळजवळ 19,768 क्रोजाय दाखयला आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर 7,075 क्रोजाय दाखयला। द बजेट बीइंग अ रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट, we are happy to say that it's a revenue surplus budget of roughly 669 crores. Fiscal deficit जे दाखयल्या 4,183 crores is within the guidelines which has been prescribed by the Central Finance Ministry. So जेन्ना total revenue receipts पळयतात which have indicated a growth of roughly about 12.53%, amounting to rupees 25,836.58 crores. तातूंत टॅक्स रिसीप्ट जवळजवळ 12,531 कोटीचे आसा आणि नॉन टॅक्स रिसीप्ट जवळजवळ 6,025 कोटीचे आसा। ग्रांट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्नमेंट तातूंत जे घेतिल्ले आसा ते 1,670 कोटीचे। जरी जीएसटी कंपेन्सेशन आमकां कंटिन्युअस मेळटालें, जीएसटी कंपेन्सेशन न मेळिल्ल्यार ताचो जो शॉर्टफॉल आसतलो तो जवळजवळ 800 कोटीचो शॉर्टफॉल आमकां ह्या हातूंत आसतलो। ह्या हातूंत एक स्वयंपूर्ण गोंय, स्वयंपूर्ण बजेट आणि तशेंच स्वयंपूर्ण म्हणटा आसतना आत्मनिर्भर गोंय करपाचो आमचो मुख्यमंत्र्याचो प्रयत्न आसा। तातूंत स्वयंपूर्ण बजेटान आमी एक म्हणल्यार स्वयंपूर्ण बोर्ड अनाउन्स केल्लो आसा। ह्या वर्साक इंटरनॅशनल समिट्स एक G20 जातूंत जवळजवळ 300 कोटी सरकारान एलोकेट केल्या आणि नॅशनल गेम्साक 225 कोटी एलोकेट केल्या। ह्या एलोकेशनान एक ब्रँड गोवा म्हणून एक निर्माण जो ऑलरेडी आमचो आसा तो एक उच्च स्तराचेर परत व्हरपाचो आमचो गोंयचो प्रयत्न आसा। हातूंत टुरिजमाच्या हातूंतल्यान खूब आमकां आस्पाव मेळटलो। वी वील बेनिफीट अ लॉट out of G20 and the national games. As we give budding sportsmen a platform, it is also an opportunity to showcase Goa to on the summit as far as G20 is concerned and for the national games.